बापाचे पोताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. बापा सुर्गींच्या दिनवास आर्गां मोहिमा वाखाणणी पोरणी पाट तुका, कित्याक तुवें आमचो संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या पुताक तुवें पाठयलोय. जी कोण ताचेर बावाड दवरतात तांकां सासणाचें सूख फावो करच्याक आनी ह्या संवसारांत पातकावीण जिवोवच्याक. जेजू, बावतिस्मा वरवीं आमी तुका पत्करलेलो आसा. तुजें जिवीत आमी स्विकारून आमी तुजें सवें मरण पुनर्जिवन जावन तुजें जिवीत तूं आमचे सवें जियेताय. ह्या जिवितान अदीक खोलायेन आमचें जिवीत सारच्याक तूं आमकां आपयताय. तूं म्हणटाय म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. हे परी आमचें जिवीत जेजू तुज्या एकवटान आमी घालून तुज्या एकवटान आमी सारता. तर जेजू, आमी ह्या वेळार प्रत्येक सुस्कारान तुज्या एकवटान रावन तुवें आमकां हें शिकयलां कशे भाशेन भितरल्यान हो मनोभोव जो हांव बावतिस्ताचो पत्करूंक आमी उणी जायत वचूंक जाय, तूं आमचें सवें वाडत वचूंक जाय. त्या उपरांत जितली खोलाय आमचे सवें येता, आमी आपलेपणांत न्हय पूण तुज्या देवपणांत जियेता, तेन्ना आमी तुजे कुडीचे सांदे सायबीण मायेन जसो मनोभोव धरून जियेली ते भाशेन हांव चाकोन जावं म्हजें सवें तुजें उतरां परवणें तूं म्हाका घडोवन हाड. ज्या प्रमाणे हांव तुजें सवें तो खेरीत सांदो जिवन तुका सहकार करूंक ह्या संवसारांत तो वावर तुजो फुडें व्हरूंक तूं हे भाशेन म्हाका घडोवन हाडटाय. तर ते भाशेन जियेतना आमी सुस्कार भायर सोडटना आमी मोत्ता, सुस्कार भितर सोडटना आमी तुजें सवें पुनर्जिवन जाता. तर आमी न्हय, तूंच आमचें सवें जियेताय. हे परी आमी तुज्या जिवितान भितरल्यान आमी शिरोन तुजें आसप जें बापा सवें आसलेलें बापा आब्बा म्हणून आमी तुज्या भितरल्यान बापाक एकवटान रावता. आनी जशे भाशेन तूं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आसण्यात सगळें उलयतालोय कोत्तालोय तेच भाशेन आत्म्या भासांनी उलोवन आमी सारकी भितरलें जें आमचे भितर आसा तितलें तुजें सवें दवरून बापाक तें उबारून आनी बापायक हे परी महिमा हाडून आमी शांतपणी आमचें जिवीत तुज्या एकवटान प्रत्येक वेळार प्रत्येक सुस्कारान सादतेल्या. आनी हे भाशेन तुजें राज आमचें सवें आयलां आनी तूं आमचें सवें वावुरताय. तूं दुसऱ्यांक जसो मोग केलाय ते भाशेन तूं कोत्ताय. ते परून आमचें जिवीत तूं अदीक आनी अदीक घडोवन हाडटाय. तर आमी हे परी तुज्या एकवटान आमी आतां रावता. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येवया. पांयांची बोट आसा ती जोतान तकली मेरेन आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमच्यो आठवणी, आमच्यो येवजण्यो सगळें भितर हातलें जेजू 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 जेजू. दुसरो सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. जेजू 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 जेजू. बरो सुस्कार घेवया. पांयांची बोट आसा ती जोतान तकली मेरेन सान पांयांची बोटां आसा थंयसर पर्यंत सारकें रिकामें करया. आमची सावथ भलायकी बरी जावंक लागतली. सगळे आमचे सांदे कुडीचे बरे भाशेन जागृतायेन जिवंक लागतले. आनी जेजू आसा आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान थंयसर ताका जागृत जावन आमी पूर्णपणे 100% वय ताणें सांगलां हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां, परिपूर्ण जिवीत. तेंच जिवीत आमी जेजू सवें जिवया.
ह्याच जेजूच्या एकवटान जियेताना ताचे सवय रिगून रावतना तो आमचे सवय रिगून रावतना भायर सुस्का सोडटना हांव उणो जायत वचोंक जाय भितर घेतना तो म्हजे सवय वाडत वचोंक जाय हे परी आतां सुस्कार त्याच जेजूच्या एकवटान सारया आनी आतां सायबीण मायचो मनोभव आमी पत्करया हांव चाकोरून सुस्कार भायर सोडटना जावं म्हजे सगळें तुजे उतरा प्रमाणे कुंभार जसो मातयेक आकार दिवन आयदन तयार करता ते भाशेन जेजून म्हाका तयार करचो ताच्या वावराक ते ताचें खेरीतपण जें हांव जियेतां तें म्हजें सगळें अदीक खोलायेन घडोवन येवच्याक आनी आतां आमी सुस्कार भायर सुट्टना जेजू सगळें मोत्ता सुस्कार भितर घेतना जेजू सगळें पुनर्जीवन जाता आमी न्हय क्रिस्त म्हजे सगळें जियेता हे परी हे खोलायेन जेजूच्या कोटान आमी वेळ सारया सुस्कार आमचो सोडटना जेजू सगळें आमी मोरया सगलें आमचें आसा तितलें ताका ओपन दिवया आनी सुस्कार भितर घेतना ताचें सगळें पुनर्जीवन जावया
आतां जेजूच्या भितरल्यान ताका भितरल्यान एकवटोन आब्बा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, बापा म्हणून भायर सुस्कार सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवया. बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवया. आतां जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटोच भितरल्यान सान जी भावना ताचे सवें एकवटोन आमचे सवें उत्पन्न जावंक शकता ती आतां पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान प्रेरणान आनी आत्व्याभासांनी आमी तें उजारुया. सुस्कार भायर सोडटना आत्व्याभासांनी भितर घेतना जेजूच्या एकवटान आमी रावया. जेजूच्या खोलायेन हिचें मागणें उच्चारता तें फकत पवित्र आत्मो तें उच्चारून तें बापाक वापरता वा बापाक महिमा हाडटा, बापाक अशी विनंती करता. तें मागणें जेजूचें आमचें सवें म्हणलें जाता कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे, तर आमी ताच्या मागण्यान भाग घेता. आतां आमी शांतपणी जेजूच्या एकवटान रावया. सुस्कार भितर घेतना जे, सुस्कार भायर सोडटना जू हे परी ताका एकवटान आमचो वेळ सारया प्रत्येक सुस्कारांतल्यान. ओ तुमच्यान सुस्कार भायर सुटना जेजू 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 म्हणून तेय भाशेन तुमच्यान करूंक जाता. पूण आतां तुमकां तर खोलायेन जेजूच्या एकवटान रावंक जाय जाल्यार जे म्हणून भितर घेवचें, जू म्हणून भायर सोडचें, सुस्कार सोडचो. आमी जावन आसा ताची सृश्टी, ताचें मनशाकूळ आनी ताचें जिवीत. तो आमचें सवें आसा, आमी ताचें सवें आसा. तर ह्या एकपणान ताचें मागणें आमचें सवें उच्चारलें जाता आनी आमी ताचे देवपणान तें उच्चारून बापाची महिमा पासत आमचें जिवीत बापाक ओपून दिता आनी ताचे महिमे पासत आमी जियेता. जेजू सवें, जेजू वरवीं आनी जेजू बरोबर. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, जेजू आमचे सवे आसा आनी आमी जेजू सवे आसा. ताच्या जिविताच्या घोडितांचेर आमी नियाळ करुया, कित्याक ताणें आमकां तेन्ना पोतकरून आमकां सुटका दिलेली आसा ताच्या जिविता, कोश्टा, मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं. तर आमी ताच्या एकवटान आतां वेळ साधतना नियाळून तेन्ना आमचें जिवीत आतां आमी जियेता तें ताचें जिवीत जावन आसा. तर आमी ते परी आतांच्या काळार ताका आजीर हे परी करून आमचें जिवीत ताका एकवटान सारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सुरपुदिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबावलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेनांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पथकाचें मोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, शासनाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो आनी प्रिती मोग हे ओत्मीक गूण आनी ताचो परिणाम आमची आख्खी कुडीचेर, मनाचेर जाता. तर ओत्मीक पावंड्यार आतां आमी सायबीण माय कडेन मागया, आमचो भावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग अदीक खोलायेन जेजू सवेन जिवोवच्याक. तेच परी सगळ्या सांता भक्तां कडेन आमी विनंती करया. जावं फ्रांसीस शावेर, जावं सांतिनास, जावं जेवाज ओ हेर सांत भक्तां, तांचे कडेन आमी विनंती करया, मागया ताणें आमकां ही कृपा जोडून घेवच्याक. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman mure kurpen murele service poche ठायस हाऊस मध्ये सुदैन सुपूत जेजू. वाग्यून मरे देवाचे माये पापी हाती विनंती कोरात आमच्या मनाच्या डारमेन. Noman mure kurpen murele service poche ठायस हाऊस मध्ये सुदैन सुपूत जेजू. वाग्यून मरे देवाचे माये पापी हाती विनंती कोरात आमच्या मनाच्या डारमेन. Noman mure kurpen murele service poche ठायस हाऊस मध्ये सुदैन सुपूत जेजू. वाग्यून मरे देवाचे माये पापी हाती विनंती कोरात आमच्या मनाच्या डारमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चोडू पुरबायचे, सुर्वेस्पो तुजे सवे आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्विस पोचे ठायस हाऊस मध्ये सुदैन सुपूत जेजू. भाग्यंत मरे देवाचे माये पापी हाती विनंती कोरात आमच्या मनाची वडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार, आमकां कोणांतल्या उज्यांत वत स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेले बाळकान उडी मारली, आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली,
आनी व्हडल्या तळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man mere kupen mere service poche thai sao samade sudan suput jesu. भाग्यन मरे देवाचे माये बाबी हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. Moima bapa kani puta kani puetrot me. आदी आता सदां काल आमेन. O moje mogache jesu bugosam kam chipat kani varam kam konat leujanti vor sorga sogleat meang bokun sorgur zasrolyang. Tisro sontosaco mister kana बेलेनो ग्रांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्विस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुपूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बाबी हातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात मेळा. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांत निवार स्वर्गा सगळ्यात मेळांक बकून चड जासरोल्यांक. दुसरो चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22 मोइजेसाची सुमृती पळोवन तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना बाळका जेजूक योद्न समर्पूंक देव मंदिरांत व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुपूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बाबी हातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात मेळांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांत निवार स्वर्गा सगळ्यात मेळांक बकून चड जासरोल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर जेजू भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुपूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बाबी हातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात मेळांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्यात मेळांक बकून चड जासरोल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मातेव 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदन सुपूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बाबी हातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात मेळांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगळ्यात मेळांक बकून चड जासरोल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यान जेजूची आपुर गोटणी
जो हांव 2:4 ते 6 एलिझाबेथीन मारयेच्या नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसोंत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, उस्त्रा मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावसच्या मध्ये सुदन सुपूत जेजू भाग्यन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेळ. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणातले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14 ते 15. जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्या पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावसच्या मध्ये सुदन सुपूत जेजू भाग्यन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेळ. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणातले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्या पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावसच्या मध्ये सुदन सुपूत जेजू भाग्यन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेळ. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणातले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी लूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत तें वारोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोचे ठाय सावसच्या मध्ये सुदन सुपूत जेजू भाग्यन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेळ. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणातले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलोल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40 ते 45. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगत्याचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तो चिसां सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
Noman Maria Kupen Mirle Service Pochatai South Samuel Sudan Sudan Suput Jesu भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेन Moimo Bapak Kani Putakani Poitrot Meang आदी आतां सदां काला मेन O Mujamogachi Jesu Bugosam Kam Chipat Kani Varam Kam Konat Levjantli War Soga Sugliat Meang Bukurun Surgur Zasrolyang दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मस्कोरे करतात जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान ताका धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मेरले सर्वेस पोचठाय सावस्यामध्ये सुदन सुदन सुपूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेन मोइमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलोल्यांक तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांटाचो मुकुट घालतात माथ्यू 27:28 ते 29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो ताची भोंवती सगळी पलतोण एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विवळून ताच्या माथ्यार घालो ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली ताच्या मुखार दिमी मेळून केंडूंक ते ताका म्हणटाले जुदेवांचे राजा नमान तुका आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मेरले सर्वेस पोचठाय सावस्यामध्ये सुदन सुदन सुपूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेन मोइमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलोल्यांक चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जो हांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या म्हणल्यार जाग्यार वचूंक भायर सरलो ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मेरले सर्वेस पोचठाय सावस्यामध्ये सुदन सुदन सुपूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेन मोइमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक आदी आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता लूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मेरले सर्वेस पोचठाय सावस्यामध्ये सुदन सुदन सुपूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेन मोइमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलोल्यांक 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवन जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Na man Maria Kuprin Maria Service Poja Times House Temedet Sudan Suput Jesu. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार Moima Bapakani Putakani Putrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन. Umoja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatkani Varam Kam Ganatli Ujantli Watsukar Sukliotmiang Bukurun Surkur Zasoliang. Dusro Orkatso Mister. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kuprin Maria Service Poja Times House Temedet Sudan Suput Jesu. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. Moima Bapakani Putakani Putrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन. O moja mogache Jesu Bugosam Kam Chipatkani Varam Kam Ganatli Ujantli Watsukar Sukliotmiang Bukurun Surkur Zasoliang. Tisro Orkatso Mister. Jesun Basaello Poitrotmo Ponasve Disa Poile Poitro Subice Deonta. Dorm Tanso Itias Don. औचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kuprin Maria Service Poja Times House Temedet Sudan Suput Jesu. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. Moima Bapakani Putakani Putrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन. O moja mogache Jesu Bugosam Kam Chipatkani Varam Kam Ganatli Ujantli Watsukar Sukliotmiang Bukurun Surkur Zasoliang. चवथो Orkatso Mister. Mariek देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तूं भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kuprin Maria Service Poja Times House Temedet Sudan Suput Jesu. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. Moima Bapakani Putakani Putrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन. O moja mogache Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Ganatli Ujantli Watsukar Sukliotmiang Bukurun Surkur Zasoliang. पांचवो Orkatso Mister. आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळो आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kuprin Maria Service Poja Times House Temedet Sudan Suput Jesu. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. Moima Bapakani Putakani Putrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन. O moja mogache Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Ganatli Ujantli Watsukar Sukliotmiang Bukurun Surkur Zasoliang. Naman Rani Kakuche Mai Tuns के आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवाचो. आमी परदेशी एवेची बाळ खान तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कारणान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळचेर नदर घाल. तू कणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. ह्या परदेसा उपरांतचो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं
आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्योत्यांक वारमरीचे बोव पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळ ठाव ताणेन तांदूळ आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासयल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता हांव त्याच समजा सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक साकोन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्त पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता पिणगेचे पिणगे ताची दया आपल्या बावलाची तो शक्ती दाखयता काळजान गोद दोतोल्यांक दुसपडायता पदवीधरांक सुद्र वयली शेवटिता इनोळख्यांक खूंच उबारता बुकेल्यांक तो बरे बरे दांडेनी बोत्ता क्रेस्तांक गम्मे हाताने पळो धाडटा अब्रामांक तांचे संस्थे खातीर सर्व काळाक पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुडीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरण घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आतां खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारीत आयिल्लें आसा कित्याक ताची कृपा आमचे सगळें आसा ही कृपा तो सगळ्या जाणांक दिता पूण आमी थोडो तो केस घेवन ताका एकवटोवंक रावंक हो प्रयत्न करीत जाल्यार हो मोगाचो प्रयत्न हो आमकांच फायद्याचेर पडटा. तर आतां जेजून आमी बरोन आसा आमी जेजूक सगळे सुवातेचेर पळयता ताचे सगळे आमी जेता भोंवता न्हय तो सगळ्या सृश्टींत आसा मनशा कडेन आसा आनी सगळीं ताचे सगळें आसात. हे परी ताचो लागशिल्लो संबंद ताणें घडोवन हाडलेलो आसा पूण आमी पातकाक लागून तो वगडायता आपलेपणान जेली केला ते सगळे आमी विसरतात ते भाशेन आमचें सगळें घडटा. तर आमी मागया सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत चड करून जी कोण आपलो जल्माचो दीस समरवतात तांचे पासत आनी आमी सगळे पासत मागण्यांत धरून जेजूचें मागणें आतां आमचे सगळे म्हणया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं आमकां येवं चुरशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वाट्यांतल्यान पळयवा. जेजू सगळे आमी हे भाशेन सायबीणमाच्या आदारान जेवया आनी आतां पवित्र बोजवणेंत भाग घेवया. मोकळा जेजू केदें व्हडलें भाग हें आमकां सदांच तूं आमचे सोबे आसाय आनी आमी तुजे सोबे आसा पूण हे परी आमी जिये नासलेल्या आपलेपणांत आमी आसलेल्या आनी ह्या आपलेपणांतूच रावन तुका आमी बसताल्या पूण आमचें जिवीत तुका सगळें समोर पळोवंक नासलेलें आतां आमकां तें कळून आयलां आनी अदीकन अदीक तुका आमी शरणां वचून तुजें जिवीत आमी अदीक खोलायेन पत्करता
हो बदल आमच्या सवय तुवें घडलाय म्हणून आमी जेजू तुका दिनवासता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जेजूक एकवटोन वो वेळ साधतना आमी हे मागणे घेवया, आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पळोवया. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. तर जेजू, तुज्या एकवटान सगळें समर्पण आतां आमी जियेता. तुवें ही आमकां कृपा दिली म्हणून आमी तुका दिनवासता. तुजें जिवीत आमी पत्करून तें जियेता. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नानोय म्हाका उदकान खणवलायच्या. पवित्र कुश्टानो म्हाका घोट करात. तूं बरव्या जेजू, जितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी म्हाका लिपोय. तुजे सुशिरो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतल्यान तूं म्हाका निवार. जेजू, तूं म्हजो गवंडी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरू मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडून दिता. शितोळ उदका सरीन तूं म्हाका वत्ता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येवन म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजे बरोबर आसाय. ताचे वयर तूं म्हाका दीत आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका जोडले जोडवाले. म्हज्या माथ्यार घालताय दुमदुमीत तेल, म्हजी पात्र पडपरून वता. जेजू, हें सगळें घडटा जाल्यार तुज्याच आसण्याक लागून तें घडोवन येता. ताका लागून हांव तुका दिनवासतां जेजू. आनी तुका आतां हांव साश्टांगी पडून सगळें म्हजें जिवीतूच तुका ओपून दिता. साश्टांगी पडया. भितरल्या भितर जाता जाल्यार भायल्यानूय करूंक जाता, पूण भितरल्यानूय ताचेर नियाळ करूंक जाता. आनी ताच्या एकवटान आमी हे परी साश्टांगी पडून सारया. सगळें ताका समर्पून आमची तकली ताच्या पांयाचेर दवरली म्हणटच ताच्या पांयाच्या उबेंतल्यान आमकां पेकोणी मेळो म्हणून आमी ताचे कडेन ही विनंती करुया.
म्हज्या मोगाळा जेजू, साश्टांगी पडून तुका सगळें आमचें ओपन दिवन आतां तुजेर आमचे दोळे थिरायत हांव. तुजी कृपेची दयेची काकूळची किरणां आमचे भितर शिरोन आमकां तूं तुज्या जिवितान भरून काडटाय आनी पाळां जीं आजून पातकांची तोरी तोरीची आसात तीं उमटून तातूंतली तूं आमकां सुटका दिताय आनी आमचें जिवीत तुज्या कोटान अदीक पवित्रपणीन जिवंक तूं आमकां मदत करीत आसाय. हे मदतीन तुजे आमचें सगळें जिवीत परतून तुका आमी समर्पित हांव आनी आतां मागण्यांतल्यान तुजे बरोबर हो वेळ सांगता. जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका आर्गावंदोन निरंतरी तुका आमचें कीर्तन उपकार आठोवन कोता आमी गायोन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुज्या मोगान पेटात आमची काळजां, सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. काकलूत सरा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाळे देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोणचो म्हाका तूं भायर घालो नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबाक काडूं नाका. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. तूं थीर करून सांबाळ. पापयाक तुज्यो वाटोक
शिकयतलो देवा तुजे सुरशी पातकी पोतून येतले सायबा. सुर्वेस्पूर असो उलयता पळयात. असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुद्याच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो देखून कोण धोनी तो हांवें ताका दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सुर्वेस्पूर. ते दीस पावतूच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सुर्वेस्पूर. तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी सुमूर्त रिगयतलो. तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सुर्वेस्पुराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं. धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सुर्वेस्पूर. कित्याक जेजू तूं म्हज्या काळजांत आसाय आनी म्हज्या काळजांतल्यान कुडींत मनांत आत्म्यांतल्यान तूं सगळें कोत्ताय. ताका लागून हांव तुका दिनवासतां. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळून आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातलो ताका मागणें आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपणान कितें तें तो शिकलो. ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगळ्यांक सासणीक सोडवणेचें कारण जालो.
सुमी म्हणटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. पास्क परबेच्या सुमयार देवाक बुजूंक आयलोल्या मोदें थोडे ग्रीक आसले. गालिलियांतल्या बेत्सायदाच्या फिलिपास हरशीं येवन ताणें अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्र्याक सांगलें. आंद्रे आनी फिलीप बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. मनशाचो पूत मैमेवंत जावंकचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सत सांगता, घोवाचो कोणो जमनीन पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक जाता. पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग कोत्ता तो आपलो जीव इबाड कोत्ता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश कोत्ता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजी राखांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, हांचेच पासत हांव बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणून? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना एक सुरगेचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव मोहिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकान तो ताळो आयकलो आनी म्हणलें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतीपाळ केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तो तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसारांत
जेसून परतीपाट केलो हो थाळो म्हजे पासत न्हय तो तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. जशें अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेसू ह्या वेळार हांव एकदम शांत जावन तुज्या एकपणांत हांव जिवीत सारता आनी आमी सगळीं जाणां हे परी तुजें सोबें शांतीन जियेता. ही कृपा जेणें तुवें आमकां सगळ्या जाणांक फावो केलाय आनी आपणाकूय तुवें मदत केल्ली आसा. पूण मोगाचो संबंद हो आमी तुजे सोबें जियेता तो तांकां पाळूंक कठीण लागता, अवघड लागता, जेम येता असलें म्हणून ती जिवीत सारीत जाल्यार आमकांय तांची भिरांत आसा. आतां ती पिडेंत वता बसत आमी मागता जेसू. मागता सगळे आमचे भाव भयणां बसत जी आपलो जल्माचो दीस समरुंतात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. तांच्या जिवितांत जें तूं घडोवन हाडूंक सोदताय तांच्या खेरीतपणाक लागून जें तीं जेजू सोबें जियेतात तूं बापा तांकां मदत कर. तांचें जिवीत तुज्या एकवटान थंय रावच्या. सगळीं दुयेंत आसात कुडींत, मनांत, आत्म्यांत आनी तांच्या संबंदांनी तांकांय तूं निवार आनी तांकां तुजी भलायकी फावो कर. परतून ती बरी जावन तुका वाखाणू आनी तुज्या आसऱ्या खाल आपलें जिवीत सारूं.
तो जेजू आमी आमच्यो हेर गरजो तुजेशी ओपून दिता तूं ती सगळी मागणी आमची स्विकार आनी सुखाताय म्हणून तुवेंनूच आमकां सांगलाय तर हे खात्रीन आतां तुजें राज आमचें सगळें तूं घडून हाड म्हणून मागता आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवं नादल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणान वंदुया वाखाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालतेपणा Mandiuya sasna sasna Amen Tuentanga sorgico uno di loi Soglia swadaco uno to Maguya Deva eka ojapace sanskaran Tuemka tuझे गोष्ट म्हणून चोगडास करून दवरला तर तुझ्या मासाची पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरी तावणा सणाची सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तूं जो जियेताय राजो चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन